मशिंगा फुलं भरपूर जावचे सीझनात मशिंगा सांगे जाय जाल्यार मेळटा. मार्च एप्रील म्हणले कुडले पुरा जनालगर कಡೆ ಕೈ ಕೈ ರೂಕಸ್ पळे ते पुरा भोरन फूल जाता आमगे ते इजला मशिंगा फूल आम्ही ते आमची गेले मशिंगा फूल म्हणले कुडले आमगेले पुरा जनाले तोंडा उद्दा येता. मशिंगा फुलाचे बुत्ती मशिंगा फुला आंबाडो मशिंगा फुला उपकरी कर्न तिलना आमची गेले ना आमची गेले म्हणले कुडले पाल्लो फूल पुरा खावच्याक आमकां मिरसितल कोणय नाची म्हण येता आनी तांतू वेरायटीज तशें ताज आमगे ते भर मशिंगा फूल लाव तांतूल फूल काणू मशिंगा फुलाचे बुत्तीक कोरया आमी गेले मोस्ट फेवरेट डिश गेले मशिंगा फुला बुत्ती पण हांगा मशिंगा फुला बुत्ती पळय ते सुकीची उन शित्ता वयरी घाल न्हू ताजेन ते सुके शीत काल्लोन जेवका ते बुत्तेन हा स्वर्ग म्हण येता पळय अशी तांबडी बी सारूप कर केल्ले हांव लांगी जाल्यार पळय इतली ते सुके शित्ता वयरी उनाची ताक ती पळय अशी बुत्ती मिक्स कोरनू अशी कोरनू घास काण जेवतनच पळयाचे सांगची नाही ते टेस्ट ते कशी करची म्हण पळया गोत्त आसतलें तुमकां पुरा जनाकय मशिंगा फूल काण घेवन पुट क्लीन कोन्न धुवका हांव थोडे फूल उणेस म्हण ताका वयर थोडे चिगूर पाल्लोय घाला आतां फस्ट ते धुल्लेले फूल आमी फण्ण घालया फस्ट एक 3-4 चमचे तेल नारलेले तेल ऊन करचे आनी तांतू भितर 1 चमचे सासम घालून पटपटायले कुडले ताका एक 2 होड पियाव सन्न सन्न स्क्वेर की ना इश्ट असल्यार दीग की कशी शिंदू येता आमकां कशी जेवका तशी पियाव शिंदेल घालच्यो आनी लायक करून भाजून घेवचे अशी तांबडे अशी पडना कोच्योलशी भाजू का म्हण ना चिके बावोच म्हणटा पळय तशी थोडेची बावोन घेवचे आमे पियाव बुत्ती जीव कडगे बुत्ती पुराय केल्ल्या बरीची मशिंगा फुला बुत्ती जाल्यार ताजी फ्लेवर मात्र विंगड ते पल्ल्या हाजे फुलाची फ्लेवर एक डिफरंट नमने फ्लेवर ते बुत्ती घालतना एक भारी लायक जाता तो एक पोरंबोळ पण आतां हांगा पियाव बावत येयलो आतां हांव धुवन दवरलेले क्लीन केलेले फूल आनी पाल्लो मिक्स केलेले घालता पाल्लो घालूं का म्हूण कांय ना हांगा म्हाका चिक्की फूल उणशी दिसता म्हूण हांवें थोडो पाल्लो घाललो फूल मात्र घालयत ते फूल घालून घेता ते पळयतना मस्त दिसता आमकां हें एक्चुली शिजून जाता ना बरी उणें जेवचें समा एक 4 मुष्टी फूल घाल्यार शिजून जाता नोटू 1 मुष्टी जाता हें आतां का मीठ घालता कितलें जावका तितलें मीठ घालता आमी मसालो घालचें आसा सो ताजे हळद थंयसर सुनूची मीठ घालचें नातल्यार पळोवन मागीर घाल्यार जाता आतां हांव हें लायक करून मिक्स करून घेता आतां हें सुरवे पळा हें इतलें करतना तुजी होड घालका कोरका आमी हांगा फूल घालून चाळतना फूल घालून चाळून तरी उज्ज सान करून लायक करून धांकून दवरका हें उब्बेर शिजचें हाका उद्दा आनी घालूं ना उद्दा घाल्यार लायक जायना हाका ते फुलाचे ते पानाचे आनी ते पियाव चिक्की उद्दा सोडता न्हय तांतू भितर शिजून येता मस्त शिजू कांय ना बरी फूल आनी पाल्लो न्हू तें अशें हांव आतां मसालो रेडी करुया हाका हांव 1 वळ्याची सोय कांतून घेतला आनी तशीची केन्नाय घाल्या बरी एक 4 सुक्की मिरसांग तीख आशिल्ली आनी 4 बेडगी मिरसांग घालची आमकां कितले जावका तितले तिखसाणेक आनी चिंचांब आनी पळय हांगा हांव हरवी कोथंबर घाला आमगे थंय दोनी नमुनेर करताची म्हगेल मायन हरवी कोथंबर घालची बुत्ती करतना म्हगेल अम्मान कोथंबर भाजून घालची दोनी करी येता दोनी ताजे पोरंबोळ येता ताका आतां फूल सादारण शिजत येयला हांगा फूल पानय आतां पास धांकून दवरता अशें हांव मसालो करून हाडटा तितले भितर हे समा शिजून मेळना येता लायक घम पोरंबोळ येता तो पियाव भाजील शिजतनास पळयाची बारी लायक पोरंबोळ येता हांगा आतां मसालो रेडी केला हांव हरवी कोथंबर घालून घेत मसालो तशीची मस्त नय करूं ना बुत्ती मसालो म्हळ्यार लायट खर आसता ते आतां वाटिलो मसालो हांव घालता आनी थोडे सुद्दां धुवन घाला पुरो मस्त नाका पातळ करूं नजे केन्नाय मशिंगा फुला बुत्ती लायक सुकी पटपटी जावका ती लायक चिरचिर येका ती आतां समज पुरा मिक्स करून घेवचें आतां आमी जाय जाल्यार पळोवन हांगा मीठ उणेस म्हण जाल्यार घालून घेवेत एकदां म्हळ्यार मसालो चिको तिकूच जो ती कर का मसालो ना जाल्यार कसो म्हळ्यार म्हाका पियाव घाला देखून गोड जाती मागीर ते देखून एक 2 मिरसांग चड घालून लायक तिकसो मिरसो मसालो कोरका लायक कोण चाळून घेतले आनी वापास धांकून सान उज्जारी हे आतां फूल पान पियाव पुरा हे मसलां भितर मेळ्ळें वो सान उज्ज करून वापास मुच्चळ धांकून दवरया आमी
अशी 2-3 पंता मदे मदे ದಂಕುನ್ दवरचे आणि चळतर रावचे तशी ताजे उदका पळशेशील पुरा आट्टोन लायक पटपटी कोण ड्राय करून काडकाय तेन्ना भारी रुची बुत्ती आता पास हांव चाळून घेता आणि वापस एक पांग्यात उद्दा पुरा आट्टत येयला अंत भितर जायत येयला हे आणि एक 2 निमिष जाल्यार लायक पटपटी परंबळी बुत्ती रेडी जाता आमगेली मशिंगा पुल्लाची हुनी हुनी परंबळीची सीजनल मशिंगा पुल्ला बुत्ती रेडी जाला हांगा आतां पुन्हा शीता वैरी काल्लोन जेवकाय तशी ही बुत्ती तुम्ही पुरा जन कोरून पळयाची गोतनन तिलजन भारी टेस्टी आहे मशिंगा पल्ल्याचे हाजे पयशी फुडें आमी पल्लनी मशिंगा सांगाल एरशेरी म्हणून केरळा स्टाईल एक रंदयदा व्हिडिओ कोन्न घाल्लेलो आसा ताजे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता तेवे तशीची भारी लायक जाता तुम्ही मिगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल तुमगेल फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक पुरा जनाक सांग्याची आणि पुरा जनय कोण सबस्क्राईब करनी पडत आणि पुरा जन सबस्क्राईब करायची आणि ताई आशिल्लें एक बेल आयकॉन ओतविल्यार मिगेल न व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता पुरा जनाक धन्यवाद.